धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत आयआयटी प्रकल्प हाडपाविशींची बातमी कळताच सगळ्या ऊस उत्पादकांमदी बरोच बोवाळ पडला। लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकार गुप्तपणान अशा प्रकल्पाची तयारी कसो कितें करपाक शकता असो प्रश्न ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी उपरासलो। ऊस उत्पादक संघटनेच्या वांगड्यांनी जेन्ना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली तेन्ना बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन तांणी दिल्लें। देखून ह्या जमनीचेर आतां आयआयटी प्रकल्प उबारपाचो विचार खंयच्यान आयलो काय अशेंय तो विचारता। की संजीवनी कारखानो जो इतले वर्सां उबो आसा तो डेमोलिश कर म्हणून कितें ऑर्डर म्हणून कितें येयल्या ते तुमकां कितें खबर आसा? ना 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 ती आमकां कांयच खबर ना। डेमोलिश कर आमकां कांयच खबर ना, कांयच निर्णय ना। आमकां खबरूच ना। आमकां मेन म्हणल्यार तेजे भितूर विशयच ना न्हू। आमकां फक्त गेल्ले फुडें फॅक्टरी आपूण चालू करतलो, आपूण बंद करता, आपूण चालू करतलो हेच वाक्य आसलें। सो अजूनय सरकार म्हणटा थंय संजीवनी कारखानो सुरू करतलो म्हणून? हय, संजीवनी कारखानो सुरू करतलो म्हटलेलें। सरकारान डिसिजन बेगीतल्या बेगीन घेवचें, फॅक्टरी चालू करची। आनी जर ना म्हणटा आमकां आपूण हाडून तुमी सगळ्यांक आमकां सांगात। जनरल बॉडी जावना मरे, आतां कितले वर्सां जनरल बॉडी जावना मरे। तुमी जनरल बॉडी नासतना शेतकऱ्याक विश्वासान घेना, तुमी जाय तो निर्णय घेता म्हणजे तुमी नाका आसलेले निर्णय करूंक लागल्या। सो आज पर्यंत जे कोण निर्णय घेता ते आमकां कळना। सरकारान जी जमीन दुसरे संस्थेक दिल्या ती तुमकां विश्वासान घेवना? आमकां अजिबात विश्वासान घेवना। आमकां काय खबर सुद्दां ना ती हेजी। सो आता तुम्ही कितें मिटींग घेवन ठरयतले? हय, आनी ह्या विशयी जर आमकां कोणी पत्र बी आयआयटी म्हणून हाडून हे केला जाय, कोणी संपर्कान आमच्या येयले जायत, आमकां तेजेर विचार करचो पडटलो ह्या फुडें। संजीवनी ऊस कारखान्याच्या जमनी संदर्भातल्या पत्रव्यवहाराविशीं चौकशी करतले। तशेंच फुडल्या 15 दिसां भितर सरकारान ह्या कारखान्या बाबतीतले धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी राजेंद्र देसायान केल्या। लेटर गेला अशें म्हणून म्हाका कोण तरी कालूच फोन केल्लो, अरे तुमी कितें करता काय म्हणून। अरे म्हणल्यार आमकां कांयच खबरूच ना हितून। लेटर गेले आमकां त्या ओनरानूय सांगूना, कोणीच सांगूना। आमी बेश्टे आमकां लेटर केला म्हणून आमी आमचे हितून झगडत आसा, आमकां फॅक्टरी जाय म्हणून। आनी आमी आज पासून झगडटलेच। आमी सरकारा विरोधान ना, सरकारान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी सरकारान आमकां खूब हे करून दिल्लें आसा। पूण ते आमी कितें म्हणटा, तुमी एकदां आमकां फॅक्टरी चालू करा आनी खंयची फॅक्टरी चालू करची काय ना ते अजून सांगना। आमकां एक सांगा, आमकां एक शेतकऱ्यांक सांगा बाबा आमी फॅक्टरी चालू जातली काय ना हे तुमी धोरण स्पश्ट करचें। आनी हें धोरण तुमी ह्या 15 दिसाच्या भितर स्पश्ट करपा जाय। संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार आयआयटी येता म्हणून सध्या बोवाळ जाल्लो आसा आनी तेजे गोमंतक टीव्हीन काल आयताराक एक प्रसारीत केल्ले वृत्त पळोवन सद्याक लोकांक म्हणजे भीती निर्माण जाल्या। कारण हे ऊस उत्पादक आसा ते बरोबर गांवचे लोक, तेच बरोबर कामगार ह्या संजीवनी कारखान्याचेर आज पर्यंत जगत आशिल्ले। पूण अचानक सरकार लोकांक विश्वासान घेनासतना, तशें ऊसवाल्यांक आनी कामगारांक विश्वासात घेनासतना हे आयआयटीचो प्रोजेक्ट करपाची तयारी केल्ली आसा। आनी जर हो प्रोजेक्ट जायत जाल्यार स्थानीक लोक हेका विरोध करतले म्हणून ग्रामस्थांनी 400 सायनी घेवन हे पयलींच विविध अधिकाऱ्यांक निवेदनां धाडलेलीं आसा। त्याच बरोबर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां सुद्दां निवेदन ह्या लोकांनी स्थानिकांनी धाडलेलें आसा। जाल्यार कामगार जे आसात संजीवनीचे ते अंदाजे 100 कामगार आसात। तितून कन्फर्म प्लस टेम्पररी यांचो समावेश आसा। प्लस हे जे कामगार आसात त्यांचे सेटलमेंट करपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरान फाल्यां 1 जुलयाक एक म्हत्वाची मिटींग आपयल्ली आसा। आनी हे मिटींगेक पणजे जावपी हे मिटींगेक कामगार नेते उपस्थित रावतले, तशेंच कामगारांचे एक शिष्टमंडळूय बी उपस्थित रावपाचें आसा। सो हे एकच बरोबर जावपाचें आशिल्ल्या कारणान कामगारांक सद्याक घर वचपाचो सरकार हे घर धाडटले अशी भीती निर्माण जाल्ली आसा। तेजे कारण ते लोक सद्याक ह्या आयआयटी प्रोजेक्टाक विरोध करपाक लागलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान स्वप्नीश चारी।